अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक गेल्ल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांक पुलिशेन ताब्यात घेवपाचो यत्न केलो, पूण अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी तांकां ताब्यात घेवपाक दिले ना। ह्या वेळार पुलीस आनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यां मदीं झटापट जाली। हातूंत कांय जाणांक दुखापतय जाली। हाका लागून मातसो बोवाळ जालो। वातावरण बरेंच तापलेलें। बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याची संचालक दिपाली नायकान कर्मचाऱ्यांक समजावपाचो यत्न केलो, पूण ती आयकूनच घेवपाक तयार नाशिल्ली। उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरांनाय मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हो प्रस्न सुटोवो करपाचो यत्न केलो। तेन्ना तुमी नोटीस दिनासतर स्ट्रायकार गेल्या अशें म्हाका दिसता। ते हांवें व्हेरीफाय केल्या उपरांत तुमची डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डाकूच तुमची नोटीस दिल्ली आसा। डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डान म्हाज्या पर्यंत ती धाडूंक ना, ती तिच्याच फायलीक आसा। ती जें म्हणणें आसा त्या प्रमाणे हांव तुमकां फक्त कितें आसा तें हांव फक्त तुमकां सांगता। ओके, एक्चुअली 2019तल्यान हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2 फावटी तुमकां इन्क्रिमेंट दिल्लो आसा। म्हणजे 2019 एकदां आनी आतां 2021 एकदां। तुमची सॅलरी जी 7,300 रुपया आसली ती ऑलरेडी 10,000 रुपया जाल्ली आसा। एवरी इयर हितून जो इन्क्रिमेंट तुमच्या हॉनरेरियमान मेळपाक जाय तो इन्क्रिमेंट तुमकां एवरी इयर मेळटा। दुसरी गजाल आयक, म्हाका हांव परत एकदां सांगता, डिस्कशन जर कितें करपाक जाय आसत न्ही जाल्यार डिस्कशन खंय तरी बसून 4 जाणां वांगडा, 8 जाणां वांगडा, 10 जाणां वांगडा, 12 जाणां वांगडा जावं येता। अशें डिस्कशन त्या खातीर तुमी हांव इन जनरल कितें आसा पळय न्ही हें सांगता। सरकाराची तयारी उलोवन विशय सोडोवपाचे तयार आसा। आनी सीएलपी आसली पळय गिरीश, हांव तुका परत एकूच सांगता, कशें आसता, इट इज नॉट वेअर खंयसरूच रजिस्टर्ड जे आहा पळय न्हू तांचे युनियन म्हणून रजिस्टर्ड ना। हो प्रकार अंगणवाडीन आयज पर्यंत ना। एवरी डिस्कशन जे आहा पळय न्हू तांची युनियन जे आसताले ओल्ड युनियन ती आनी डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्ड सदांच करताले। बट हांवें ड्यू रिस्पेक्ट फॉर देम एंड यू पीपल ऑल्सो। सीएलपीक मदीं रावो न्ही, कारण सीएलपी मदीं आसा की एज गुड एज ही नोज एवरीथिंग। एकूच म्हणणें आसा ही सिस्टम जी आसा पळय न्ही ती खरोच अंगणवाडीच्या हितून आयज पर्यंत ना। गेली कितलीशींच वर्सां तेंच्याच मदीं एखादें एसोसिएशन जाता आनी तें एसोसिएशन डिस्कशन करता। जाला न्ही, आतां रातचे काबार आसा।